म्हापशाची अपडेट दिता आसतना आयज जर पळयलें जाल्यार म्हापशान आनी बार्देश तालुक्यान ज्यो कोविडाचे केसी इतक्यो वाडलेले आहात की लोकां मदीं सारकोच आतां भंय पडलेलो आसा। आनी दुसरो भंय असो जाला की पयलीं जातालें कितें जरी डेथ जाली जाल्यार ते कोण ओवर एज आसताले पळय जे 60च्या वयर बीन आसताले जावं 50 वयर अशी डेथ जाताली। पूण आतां जेन्ना सारकी जेन्ना 24-25 वर्साचे भुरगे बीन जेन्ना डेथ जाता तेन्ना सारके लोकां मदीं इतलो भंय जाल्लो आहा। आनी ह्या भंयाक लागून लोक इतले चाळवले आहा की सरकारान गेल्या शुक्रार शेनवार आनी आयतार 3 दिसाचें लॉकडावन केल्लें। हे लॉकडावन पासून केलें तेचो लोक अशें म्हणटा की तेचो कांयच फायदो ना की कित्याक जे लॉकडावन केल्ले तेतून सगळे दुकानां चालू आसली जरी आसतना थोड्यांनी कांय म्हणजे सांगपाचें म्हणजे म्हापसा बाजार मार्केटान आनी मार्केट असोसिएशन आसा तेंच्यांनी अपील करून म्हापशाचो बाजार बंद केल्लो। पूण बाकी जे विलेजी आसल्यो जावं आनीक मार्केटां सोडून भायर जे आसले ते ओपनली सगळीं दुकानां चालू आसली, लोक ये वच चालू आसले। त्यामुळे लॉकडावन आसून पासून तेचो कांयच फायदो जाल्लो ना असो। पूण लोक म्हणटात ते कडक लॉकडावन आसचें आनी ह्या हेतून जेन्ना इतलो हें जालो तेचेर कांयच कंट्रोल जालें तेन्ना बार्देशांतल्या प्रत्येक पंचायतींनी पासून अशें केलां की प्रत्येक म्हणजे जास्त अशें म्हाका दिसता 60% म्हणजे पयली सुरवातीक कलंगूट मतदारसंघान कलंगूट विलेज पंचायत, कांदोली मागीर अडफोडा पंचायती तेंच्यांनी लॉकडावन 10 दिसांचें लॉकडावन डिक्लेअर केल्लें। त्या उपरांत आतां वेर्ला काणका विलेज पंचायतीन केलां, पर्रा विलेज पंचायतीन केलां, गिरी विलेज पंचायतीन केलां, मोयरा विलेज पंचायतीन, हळदोणा विलेज पंचायतीन, शिवोली विलेज पंचायतीन, आसगांव विलेज पंचायतीन, अस्नोडा विलेज पंचायतीन अशे हेंच्यांनी पासून आतां आपूण पंचायतींनी स्वताहून 8 दिसांचे 10 दिसांचे अशे लॉकडावन डिक्लेअर केल्ले आसा। दुसरे पळयता आसतना लोकांचे आजून अशें हें आहा की किमान सरकारान 10 दिसांचे तरी कडक लॉकडावन करचें म्हणून। दुसरी एक गोष्ट जे म्हापशाचे एडवोकेट असोसिएशन आसा तेंच्यांनी आयज एक लेटर सीएमाक धाडला आनी सीएमाक धाडला की कडक लॉकडावन करचें आनी इतले जे आहा पळय ते सगळ्यो फेल जाल्ले आसा सरकाराचे। तेन्ना तेंच्यांनी कितें ना कितें तरी जे इतले डेथ जातात हें जाता तेचेर कांयच हें ना, ते कमी जावपाचें कांयच दिसना। तेन्ना ते कडक लॉकडावन जावचें अशी एक मागणी केल्ली आसा। ही जाली कोविडाची अपडेट। दुसरी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत म्हापसा नगरपालिकेचे 2 जे गट आसले ते एक म्हापशाचो एक वड आसलो आनी म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट हांकां 20 हितूनसून 9 तांकां उमेदवार निवडून येयले तेंचे आनी 2 अपक्ष येयले। आतां आजून मेरेन कोण चेअरपर्सन जातलो हे दोनूय गटां भितर रस्ती खेच चालू आसा। BJP वाले म्हणटात आमचोच चेअरपर्सन जातलो आनी म्हापशाचो एक वड म्हणटा आमचोच चेअरपर्सन जातलो आनी दोनूय जे इंडिपेंडंट आसा तेंची ह्या कडेन दोगांच्यो वाटाघाटी चालू आसा। येता ते 7 तारखेक कितें तरी ठोस निर्णय जावपाचो आहा। ही आसली म्हापशाच्यान आयची अपडेट।